आज सकाळ फुडें अर्ली इन मॉर्निंग आमी एक रेड मारली नार्कोटिक्स रेड्स आनी तितून एक आरती नायक ही जावन आसा गजापती ओडिसाची हांगा रिंग रोड आसा पळय न्हू आख्यान थंय तिका रेड हँडेड धरली बींग पॉजेशन ऑफ 5 किलो 50 ग्राम गांजा वर्थ रुपीज 5,50,000. सर आता मुखाले कितें आसता तेजी इन्वेस्टिगेशन चालू आसा तितून कशें कितें येयलें आनी कितें आसा पळय कोण कोणाक कितें दिता तें फायंड आवट करतले. सो ह्या पुलीस स्टेशनाचेर गांजाची कितली केसी हेजे पयलीं जाले कडेन हेजे पयलीं 1-2 दीस पयलीं आमी एक रेड मारलेली आसा तितून इसाक पेरेरा हो दिकरपालीचो ताका 2 दीस पयलीं अरेस्ट केल्लो आसा आनी तो सद्या पुलीस कस्टडीन आसा. ताजे कडल्यान 550 ग्राम गांजा धरलेलो आसा. लेडीज धरपाची पयली खेप न्हू तुमची? लेडीज धरली आतां फर्स्ट टायम लेडीज धरल्या. पयलीं आमकां फक्त जेंट्स आसता मेळटाले चडशे गांजा सप्लाय करता जावं घेवन. आज सकाळ फुडें अर्ली इन मॉर्निंग आमी एक रेड मारली नार्कोटिक्स रेड्स आनी तितून एक आरती नायक ही जावन आसा गजापती ओडिसाची हांगा रिंग रोड आसा पळय न्हू आख्यान थंय तिका रेड हँडेड धरली बींग पॉजेशन ऑफ 5 किलो 50 ग्राम गांजा वर्थ रुपीज 5,50,000. सर आता मुखाले कितें आसता तेजी इन्वेस्टिगेशन चालू आसा तितून कशें कितें येयलें आनी कितें आसा पळय कोण कोणाक कितें दिता तें फायंड आवट करतले. सो ह्या पुलीस स्टेशनाचेर गांजाची कितली केसी हेजे पयलीं जाले कडेन हेजे पयलीं 1-2 दीस पयलीं आमी एक रेड मारलेली आसा तितून इसाक पेरेरा हो दिकरपालीचो ताका 2 दीस पयलीं अरेस्ट केल्लो आसा आनी तो सद्या पुलीस कस्टडीन आसा. ताजे कडल्यान 550 ग्राम गांजा धरलेलो आसा. लेडीज धरपाची पयली खेप न्हू तुमची? लेडीज धरली आतां फर्स्ट टायम लेडीज धरल्या. पयलीं आमकां फक्त जेंट्स आसता मेळटाले चडशे गांजा सप्लाय करता जावं घेवन. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.